असोल्डा जंक्शनाचेर अचकीत एक गाय रस्त्यार मदीं येयल्ल्यान दुचाकी मोटरसायकल चलोवप्याक स्वता अपघातान गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। गोय फॉरवर्डाचे फुडारी दत्ताराज देसाई हांणी तांच्या पंगडा सयत थळाव्या लोक घटणुकेच्या थळार धांवले आनी तांणी रोखडीच मदत केली। तांणी 108 आपातकालीन अँब्युलन्स सेवेक सतर्क केले आनी जखमी रायडराक उपचारा खातीर कुडचोरे हांगच्या सरकारी हॉस्पिटलांत व्हेले। रायडराक गंभीर दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ह्या घटणुकेक लागून गोंयच्या रस्त्यार भटक्या गोरवांक लागून वाडपी धोको परतून एक फावट नदरेक आयला। कारण काय ना आतां मरे एक्सिडेंट जालो एक गायेचेर बाबडे कोण तरी ती फलतडी भुरग्यान हाडून मोटरसायकल मोकली आनी ताका बरी इंजरी जाल्या आनी ताका आतां 108 घालून धाडलो आमी खंय कुडचड्यार धाडलो। हांगा प्रॉब्लेम कितें जाणा आमी आतां 3 म्हयने जाले पंचायती रेझोल्युशन घेवन ह्या हायवेचेर डेंजरस पॉयंट मार्क करून दिलेले। हो एक आमी स्पेसिफीक पॉयंट मार्क करून दिलो हांगा रंबलर घालची म्हणून। आमगे डेप्युटी कलेक्टर कार्यकरा फुडें आमी दोन म्हयने जावन गेले मेमोरंडम दिल्यार हांवें आमगे सरपंचान व्हरून मेमोरंडम दिलेले। ताणें सांगलेलें पावसा पयलीं घालून दिता म्हणून। आज हो पावस अर्दो जालो तरी पूण हेजेर कांयच एक्शन घेयलें ना सरकारान आनी हे सरकार म्हणटा मातशें पसून सिरियस ना। तांकां लोकांक जीव गेल्यार फरक पडना कांय केल्यार फरक पडना फक्त आपणा इलेक्शनाक कॅम्पेनिंग करपाक बिजी आसा आनी हांकां लोकांक जिवाच्या अजिबात पडून गेले ना। आज हो एकलो भुरगो इंजर्ड जाला साल्वार जाल्यार पुरो म्हणून मागता ताका इंजरी भरपूर तकले माल लागले ताका। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।